जो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो काणकोणा जाता. ताका लागून ह्या दिसाचो उगडास असो कित्याक आयज भगवान बिरसा मुंडा जो आसा तेणी आपल्या भावबंधासाठी आपल्या देशासाठी बलिदान आसा. तेणी 3 तंत्र घेवन गेलेलो जल जमीन आणि जंगल ह्या विशयाचेर तेणी आपले बलिदान दिलेलें आसा. ल्हानपणांतूच तेचे स्वर्गवास जालो. वयाच्या 24 ते 25 वर्साचेर तेचे स्वर्गवास जाल्लेलो आसा आणि तेणी आपल्या देशासाठी आणि आपल्या बांधवांसाठी म्हणजे वेश्टी समाजासाठी खूप मोठे योगदान दिलेले आसा आणि त्याची जयंती आम्ही मनोवपाक लागीं जाल्लेलो आसा. तेन्ना तुमकां तुमकां योगा करून देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्ताचे आणि तुमच्या सगळ्यांचे येवकार केल्याबद्दल हांव चडांत चड देव बरें करूं. आंबेडकर सराक सगळ्या मानेस्ता लागीं की भेटून रिसर आयच्या या कार्यावळीच्या मी उक्तावण करूया. जी काळखांतल्यान उजवाडाकडे व्हरपाचें अशें प्रतीक जी आमची पारंपारीक दिवली भेटून आयज मानेस्ताचे हस्तुकी ह्या 150व्या भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंतीच्या ह्या आमच्या गोंय राज्याच्या वतीन भारत सरकारच्या वतीन आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीन साजरो केल्लो हो आयचो राजवटीन जाणी उपस्थिती हाजेरीन हो आयज साजरो केलो वयता. आदिवासी हक्का खातीर झगडपी महानायक बिरसा मुंडा आणि त्यांच्या विचारांक विनम्र श्रद्धांजली आयज आमी व्हांवपाक आमी आयज हांगा अर्पीत करपाक आयज सगळे मोठ्या उमेदीन आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित आसा. वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं, परियोजनाएं हैं जिनका स्वीकृति पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पर आदिवासी समाजाचे प्रेरणास्थान असे हे बिरसा मुंडा यांच्या जयंती निमतान ताका अभिवादन. तांच्या बलिदानाची प्रेरणा जिवंत आमी दवरपाची गरज आसा, जेणे करून त्यांनी आपले प्राणार्पण अवघ्या 24 वर्सांचेर तांणी ह्या चळवळीत भाग घेवन
ते संवसारात अंतरले अशें बिरसा मुंडा हांव म्हाका आमच्या बिरसा मुंडाच्या तस्विरी पुन्हा ओपन तांकां विनम्र अशी श्रद्धांजली आमी आतां दिता आमचे भौमादेश मंत्री यांच्या स्तुती. देव बरें करूं सगळे मानेस्तांचे. हांव मागतां आमच्या या कार्यावळीचे खास उपस्थित वेदिचेर आशिल्ले भौमादेश दोतोर प्रमोदजी सावंत हांकां फुलां भेटवण करचें. हांव मागतां योगिनी आचार्य हांच्या वतीन की तांणी आमचे दुसरे मानेस आसता डेप्युटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर न्यू दिल्ली श्री राजी NS हांचे ह्या खिणाक तांचें स्वागत करचें. ताच्या उपरांत हांव अभिजीत जांभळे वेलफेअराचे अधिकारी जावन आसा तांच्या वतीन मागता की तांणी नॉर्थ गोंयचे कलेक्टर डॉक्टर स्नेहा गिते हांचे फुलां भेटवण करून तांचो येवकार करचो. परत रोहन कास्कर सरा लागीं मागता की ताणें आमच्या मदीं आशिल्ले डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअरचे गोंय राज्याचे डायरेक्टर श्री दशरथ रेडकर सरांचे फूल भेटवून स्वागत करचें. ताच्या उपरांत परत योगिनी आचार्या कडेन मागता की तांणी आमचे डेप्युटी कलेक्टर दिसोलीचे श्री रोहन कास्कर हांचे फूल भेटवून स्वागत करचें. ताच्या उपरांत आमचे झेडपी मेंबर पाळीचे आणि मोठ्यान ताळयो जावचे झेडपी. त्यानंतर महादेव आलंदेकर असिस्टंट आमचे कलेक्टर. तांचे भोवमान करपाक हांव मागतां रोहन कास्करच्या अयोगिनी आचार्या कडेन आमची स्वागत गीत म्हणटली तांची सदस्य तांच्या हस्तुकी तांचे स्वागत करता. तशेंच आमच्या मदीं दोतोर आसा अतुल पै मुजरत आयज हांगा आसा तांचे फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचें. तशेंच सांखळी नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष सौ सिद्धी प्रभू हांचे स्वागत करचें फूल भेटवून अशें हांव मागतां. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडाच्या या 150व्या जयंतीच्या या कार्यावळीत आमच्या मदीं सगळ्या मानेस्तांचे